ताच्या दिसाची सुरवात सूर्योदयान जाता काय घड्याळाच्या गजरान, काय कोणाच्या तरी गरजेच्या फोन कॉलान, आणि मागीर फाटी फुडें पळयनासतना तो भायर सरता. ना कितें खावपाचें भान, ना आपल्या घरांतल्यांचें. ताची पावलां फक्त सेवाभावान चलपाक लागता. असो निस्वार्थ सेवाभाव आसपी एक उदात्त वेवसाय म्हळ्यार दोतोर, जाका आमी देवाचें दुसरें रूप मानता खरें, मात ताच्या जिवितांत कितें चल्लां आसतलें हाचे एका खिणाकूय विचार करिनात. आयज नॅशनल डॉक्टर्स डे दिसा तांची वासपूस करुया. आज ज्या तरेन सगळो समाज, सगळे पेशंट्स एक दोतोरा कडच्यान एक्सपेक्टेशन्स करतात, ताजे कडच्यान अपेक्षा करतात. ही अपेक्षा आजकाल इतली वजनदार जाल्ली आसा की असो एक विचार आयला की हाजें वजन दोतोराचेरूय इतलेंच येता काय. आमकां पुऱ्या समाजान एका दोतोराच्या जिवनान कितें जाता काय, ताजे मेंटल हॅपिनस, फिजिकल वेलबिंग, ताजो इम्पॅक्ट ऑन ही सोशल लायफ, पर्सनल स्पेस, दोतोराक एक प्रायवेट स्पेस आसता काय, होय मोठो प्रश्न पडटा. दोतोर जर समाजाची जर सेवा करू शकता, जर तातूंत आमच्या फॅमिलीचोय वांटो खूब आसता. कारण ती खुबशे कॉम्प्रमायजीस आमची फॅमिली करलेले आसता. कित्याक म्हाका जशी जाय तितलो वेळ म्हज्या भुरग्यां कडेन व्यतीत करूं मेळना, तशेंच म्हजे स्वताचे फॅमिली खातीर किंवा आमची क्लोज फॅमिली जी आसता तांकांय तितलो टायम दिवंक मेळना. सो ती इतली कॉम्प्रमायज करता म्हणून आमी लोकांचे सेवा वेळे काळाचे बंधन पाळीनासतना सुद्दां आमी करूं शकता. आमी ल्हान आसतना कितें करताले, आमच्या गांवांनी आमकां एक दोतोर आसतालो आनी आमची पुराय फॅमिली ती दोतोरा कडेन वचप. मागीर कितें जावं तें, कसलेय आजार जावं तें, कसलीय दुयेंसां जावं, थंय वचप, वासिनां घेवप. आमी खेळटाना पडल्यार पासून तोच दोतोर आमचो. आमकां स्पेशलिस्ट हो कन्सेप्टूच नाशिल्लो त्या वेळार. ते एक कुटुंबाचो एक भाग जावन उरताले आनी तांचे बद्दल समाजाच्या मनान एक मोठी सदांच बरी अशी एक रिस्पेक्टफूल अशें तांचो वेव्हार आसतालो. पूण जशें जशें आतां नवीन नवीन ब्रांचीस आयले, स्पेशलिस्ट आयले, तांचे नंबर्स वाडले, आज हो कन्सेप्ट खंय तरी मिसींग कसो जावपाक लागला. खूब वेळा पेशंट कितें करता की गुगल सर्च करता आनी मागीर ते गुगलाचेर जितलें आसा तितलें स्वताक आपल्याक तें जातलें अशें समज करून घेवन ते वेगवेगळे खूब वेळा अशें पळयता पळय आमी सेल्फ मेडिकेशन जें चल्लां पळय तें पयलीं म्हणजे बंद जावूं जाय. कारण जर स्वताकच जर उपाय करून घेवपा इतलें जर ज्ञान जर प्रत्येकाक जर आशिल्लें जाल्यार दोतोर ही गोश्ट जगान आसत नाशिल्ली. स्पेशली गांवांनी जेन्ना एक दुयेंस घेवन कोणी एक मनीस येता किंवा एक बायल येता, त्या वेळार ती आपल्या फॅमिलीचेय प्रॉब्लेम सांगतात. आनी खुबदां आमी अशें पळयल्लें आसा की तो दोतोर आसा ही गोज बियॉन्ड हीज बाउंड्रीज एंड ही इवन डज कावन्सिलींग. तांच्या भुरग्यांनी कितें शिकचें, मागीर तांणी मेनी अदर इश्यूज ते दोतोर हँडल करतात. सो आज तो जो भावार्थ पळय जो दोतोरा मदीं आशिल्लो, समाज ताजी अपेक्षा तीच करता. पूण आज आमचे दोतोर आर वी इक्विप्ड टू टेक सच अ अमाउंट ऑफ बर्डन? दॅट इज वॉट इज द बॉयलिंग क्वेश्चन. ताच्या कुटुंबियांक खुबशी तडजोड करची पडटा. कोवीड जेन्ना आख्ख्या जगान पसरिल्लें तेन्ना म्हाका फक्त एक 2च मिनटां मेळिल्लीं की हय काय ना म्हूण सांगपाक. की म्हाका सांगिल्लें आमचे डिनान की तूं आत्ताच्या आतां वचून ESI हॉस्पिटलाचो ताबो घेवंक शकता काय म्हणून. तर एका मिनटा भितर हांवें तें म्हणलें. कारण तर म्हाका खबर आशिल्लें की म्हजी फॅमिली म्हजे फाटीन एकदम खंबीरपणे रावतली. आनी हांव तेन्ना जो घरा गेल्लो पळय, हॉस्पिटलान जॉयन जाल्लो मडगांवां, जवळ जवळ 3 म्हयन्यांनी परतो हांव घरा कडेन आयिल्लो. त्या वेळार म्हजे सगळी फॅमिलीची जबाबदारी म्हजे मिसेसीन घेतिल्ली. भुरग्यांनी बी एकदम कॉम्प्रमायज करून कसलेंय तांणी कॉम्प्लेन करनासतना तो त्या वेळार जे म्हाका सपोर्ट केलो. खुबदां अशें जाल्लें आसा की म्हज्याच लायफान सांगत, म्हजी बायल एक गायनेकॉलॉजिस्ट. अशें जाल्लें आसा की जेन्ना भुरग्याचो आमी बर्थडे घरान सेलिब्रेट करतात त्याच वेळार डिलिव्हरी हॉस्पिटलान पावताली. आनी खुबशे जेन्ना डिलिव्हरी जाली न्ही, त्या भुरग्यांची नांवां मागीर आमच्याच भुरग्या वयल्यान दवरिल्ली गेली आसा. सो these are the things which we all have to face as doctors. पूण खंयच न्ही आमी कॉम्प्रोमायज असो करिनात. फर्स्ट पेशंट्स पळयतात, बट वॉट हॅपन्स टू द फॅमिली ऑफ द डॉक्टर?
फॅमिली ऑफ द डॉक्टर म्हणजे आमचे आवय बापूय आसात, आमची भुरगीं ल्हान ल्हान असतात. आमकां दोतोरकीचें सगळें खबर आसता, कशे तरेन आमी पेशंटांक पळोवप तेंय खबर आसता, कोणाक ना म्हणूं जायना तेंय खबर आसता. पूण वॉट हॅपन्स टू आवर चिल्ड्रन? आमचे भुरगे जेन्ना इस्कॉलान वतात त्या वेळार तुका सगळें सोडून थंय इस्कॉलान वचपाक जाय. दोतोर हो एक समाजाचो एक भाग असता. तो काय खंयच्यान भायले जगांतल्यान आयले नासता. जशे समाजामदीं बदल घडल्या तशे दोतोरां मदींय बदल घडल्या. म्हणजे पयलीं जी पूर्णपणे 100% सेवा भावना जी आसताली, हांव म्हणटलो कितें, आज समजा एक 70% सेवा भावना जाल्यार दोतोराचे बी मनान एक कमर्शियलायझेशन आसता किंवा तो एक समाजाचो भाग असल्या कारणान ताजे पियर प्रेशर आसता. ताका एक मिनिमम ज्यो गरजो आसता, जे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आसता ते सांबाळपा खातीर ताका ज्यो गोश्टी करच्यो पडटा त्यो मतीन धरून सुद्दां म्हाका दिसता की सगळे प्रोफेशनां मदीं कंपेर केलेल्या आज पर्यंत हांव अशें म्हणीन की दोतोरां मदीं ती सेवा भावना सगळ्यांत जास्ती आसा. आदल्या परस आजच्या समाजान खुबसो बदल घडला. आतां हे आमचे फॅमिली फिजिशियन जे पळय गांवांनी आसताले ते ऑलमोस्ट सगळीं दुयेंसां पळयताले आनी बरे भशेन पळयताले. तांकां एक तरेचे आख्ख्या फॅमिली ट्रीची जी दुयेंसां आसात न्ही ती तांकां खबर आसताली. आज तशें जायना. आज आमकां पेशंट येता तो सोमतो एक MRI हातान घेवनूच येता आनी एवरी स्मॉल थिंग्स ऑल्सो एका एपेक्स हॉस्पिटलान येता. सो जेन्ना आमचे ते फॅमिली फिजिशियन आसताले, बरे भशेन ते फॅमिली फूल पळयताले, तेन्ना ते सुरवातीचो जो इनिशियल ट्रिटमेंट आसा तो ते करताले. आनी तांचे कडेन ज्या वेळार तांकां दिसलें हें आतां आपले स्पेशलिस्टाक रिफर करपाक जाय, त्या वेळार ते बरे भशेन बरोवन अमूक स्पेशलिस्टा कडेन वचून मेळात, थंय तुमी ऑपरेशन करून घ्या, हे सगळो तांचो एडवायस आसतालो. सो एक तरेची सिस्टम तयार आसताली. पूण आज आमची सिस्टम तशी ना. टुडे वी आर बायपासींग दीस सिस्टम अँड डायरेक्टली यू आर कमिंग टू एन एपेक्स हॉस्पिटल विथ अ मायनर प्रॉब्लेम. सो ज्या वेळार तूं मायनर प्रॉब्लेम घेवन येता तेन्ना त्याच दोतोराक एक मेजर प्रॉब्लेम हँडल करपाचें आसता. थंय खंय तरी प्रॉब्लेम जावंक शकता. म्हणटकच ते कोणाक पळोवपाचें तोय प्रश्न येता. खुबश्या वेळार ज्यो घटना ज्यो घडटा त्यो मिसकम्युनिकेशन जाल्ल्या कारणान घडटा. कारण एक म्हणजे फॅमिली जी आसता न्ही ती एकदम स्ट्रेसान आसता आनी चडशे जे अटॅक जाल्ले कडेन आसता ते सिरियसली इल पेशंट आसता पळय, एकदम क्रिटिकल पेशंट आसता जे ICUन आसता किंवा तांकां एकदम प्रतिकूल परिस्थितीन अशें हाडिल्ले आसता. त्या वेळार खुबश्या वेळार दोतोर ताजो ट्रिटमेंट करपाक चड बिजी आसता. सो तेन्ना ताका फॅमिली कडेन उलोवपाक एक वेळार टायम मेळना. सो हाका लागून कितें जाता की तांकां मेंटली प्रिपेअर जावंक मेळना. सडनली जेन्ना तांकां कळटा की आपलो जो लागशिल्लो मनीस आसा, जो बापूय आसता किंवा आवय आसता, भयण भाव आसता, तो जेन्ना पळय ह्या संवसाराक अंतरलो कळटा तांकां ते स्ट्रेस दे कॅनॉट टॉलरेट, दे कॅनॉट हँडल इट. आनी अशे वेळार ते रागाच्या भरान खुबश्या वेळार अश्यो गोश्टी घडटा की तो ज्यो गोश्टी नॉर्मली करिनासतलो त्या रागाच्या भरान, त्या शॉकान किंवा ते एंगर ज्यो आसा न्ही येता त्या वेळार अशी घडूंक शकतात. आनी आजच्या डॉक्टर्स दिसाक आमकां दोतोराच्या नदरेंतल्यान ताजें प्रोफेशन एक पळोवचें पडटलें. दोतोराक कितें दिसता आसत काय, कित्याक आज कितें जालें जाल्यार दोतोरान अशें केलें, दोतोरान तशें केलें, हें खुबशें आमकां आयकूंक येता. हाजेर दोतोराक कितें दिसता आसत काय, ताका आज च्या पिवपाक तरी टायम मेळ्ळो आसत काय, ताका जेवपाक टायम मेळ्ळो आसत काय, ताका एक्सरसायज करपाक टायम मेळटा आसत काय, हाजेर कोणाचोच विचार आसना. कित्याक प्रत्येक पेशंट ज्या वेळार येता तेन्ना ते आपलेच विचार करून येतात. सो दोतोरान आपली ड्युटी ही करपाकच जाय, पूण देर हॅज टू बी सम टायम फॉर द डॉक्टर ऑल्सो टू बी ऑफ ड्युटी, वीच डजंट हॅपन. सो हाजे खातीर म्हाका समाजाकय अशें सांगूंक सोदता की दोतोर हो एक तुमच्याच मदलो एक भाग आसता. ताकाय एक स्ट्रेसान वचचें पडटा, कारण खुबश्यो गोश्टी हँडल करच्यो पडटा आसता. एका बरोबर 2-3 पेशंट सिरियस आसता तेन्ना तांणी बी समजून घेवंक जाय की दोतोर हो खंयचोय दोतोर अशें केन्नाच चिंतचना की आपल्या पेशंटाक तो वायट करतलो म्हणून. पूण खूब वेळा अश्यो गोश्टी ज्यो आमच्या हातान नासता न्ही तेन्ना एक वेळा 100% अशी एकदम जावंक शकना. कारण एक बरोबर 4 किंवा 5 पेशंट पळोवंक जाय जाल्यार 5 पेशंटाक तितलो तो टायम दिवचो पडटा. सो अश्योच गोश्टी जेन्ना घडटा न्ही तेन्ना मनाक खूब वेदना जाता. तेन्ना खूब वेळा आमचीच फुडली पिळगी जी आसा ती दोतोरके कडेन वचपा कडेन कमी जातली.
समाजान आमचे जितले पळय सिटिजन्स आसात तांणी हें समजून घेवपाक जाय की आपूण कितें एक्सपेक्टेशन्स करूंक शकता आनी दोतोर कितली ती फुलफील करूंक शकता. कॅन ही रियली हँडल दीस एंटायर सिट्युएशन अलोन. ताका लागून एक पावल दोतोरान मारलें तर जायत, तर म्हाका दिसता एक पावल समाजानूय मारपाक जाय. त्या दोगांची जेन्ना एका बरोबर ताळी जातली तीच खरी ताळी आसतली. आनी त्या वेळाक अशें आमकां सामकी दोतोराकूय दिसतलें की आपणें जें वावर केलां, जें कार्य केलां तें आपल्याक समाधान दिलां. आनी पेशंटाकूय अशें दिसपाक जाय की हां दोतोरान आपल्याक खरेंच बरें पळयलें, हां ताज्यान जाता तितलें पळयलें. अल्टिमेटली दोतोर आपल्या नॉलेजान कितें आसा, आपल्याक कितलें कळटा त्या प्रमाणे तो ट्रिटमेंट दिता. बरें करपाचें काम अल्टिमेटली ताजोय फेथ देवाचेरूच आसता. भारतीय समाजान लोक दोतोरांक देवाचें दुसरें रूप समजता आनी देवा कडल्यान कांयच चूक घडची न्ही अशी अपेक्षा धरता. हय, आमची इंडियन सोसायटी एज कम्पेर्ड टू द वेस्ट इज हॅविंग मच मोर फेथ इन द फिजिशियन्स. म्हणजे एक्चुली तांकां न्ही दोतोर म्हळ्यार एक दे कन्सिडर दॅट यू आर एक्चुली गॉड इन अ फिजिकल फॉर्म. आनी टू अ सर्टन एक्सटेंट तांचो इतलो फेथ आसता. पण आज कितें जालां की एक आमचें प्रोफेशन कशें जावन गेलां. अ डॉक्टर हॅज टू बी एथिकल, ही हॅज टू बी प्रॅक्टिसींग वेल, बट एट द सेम टायम न्ही दोतोराकूय थोडो कितें तरी एक मी टायम जाय पडटा. दॅट इज लॅकिंग. गॉड डज नॉट गेट टायर्ड बट डॉक्टर डज. सो ताकाय रिफ्रेश जावचो पडटा. हाका लागून पीपल ऑल्सो हॅव टू रियलायज, स्पेशली इन प्रायवेट जे पळय आमचे दोतोर आसतात खूब काम करतात ते. वयल्यान हांव देवाक सदांच उपकार मागता की ताणें म्हाका एक दोतोर म्हणून एक जापसालदारकी दिली. ताका लागून ताणें म्हाका हे हात दिले, जे हात दुसऱ्यांचे अश्रू पुसूंक शकता किंवा दुसऱ्याची जी वेदना जी आसा ती कमी करूं शकता. हे काम खूब थोड्या लोकांक मेळटा आनी तें काम म्हाका दिलां म्हणून हांव देवाचे एकदम अत्यंत आभारी आसा. But at what cost? There is a lot of cost behind it, and that cost is on the health of the doctor, the life of the doctor. His family is also suffering equally like him because he is like taken away by the people. दुसऱ्या प्रोफेशनांनी अशें जायना. जशें तुमी पळयलां केन्ना तुमी विमानान प्रवास करता पळय तेन्ना तुमकां सांगता कितें इमर्जन्सी जाता तेन्ना एक ऑक्सिजन मास्क सकयल देंवतलो आनी तो आपणें घालूंक जाय म्हणून. तर दुसऱ्याक आदार करचे पयलीं आपणें स्वताचो ऑक्सिजन मास्क घालप हें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसता. कारण तूं पयलीं आरोग्यान सारको आसचो पडटा. आनी दोतोराचें जिणें अशें आसता की ताका वेळ काळाचें बंधन नासता. तेन्ना तातूंतल्यानच तुवें टायम काडून स्वताचे बद्दल स्वताच्या आरोग्याची काळजी करून घेवंक जाय. कारण दोतोराचें आरोग्य जर बरें आसत तर तो रुग्णाचे आपल्या पेशंटाचे एक बरे भशेन काळजी घेवंक शकतलो. कारण एक निरोगी मन हें सदांच एक निरोगी शरिराक एक जन्म कसो दिता. तेन्ना मन निरोगी दवरप, हेल्दी दवरप आनी हेल्दी आपलें स्वता पयलीं रावप हें सगळें दोतोरांनी पयलीं शिकूंक जाय. किंवा ताण, स्ट्रेस आनी जिवनाची धाकधूक जी आसता पळय ती दोतोरां मदीं सगळ्यांत जास्ती आसता. म्हणून तर दोतोरांनी आपले आरोग्याची पयलीं काळजी घेवंक जाय. आज आमी मेडिकलान सुद्दां पळयतात प्रत्येक दिसाक आमकां 2500 ते 3000 लोक डेली आमचे ओपीडीक येतात. जाणटे असतात, भुरगे असतात. जाणट्यांच्या ओपीडीनी तांच्यो लायनी असतात 200-300 सगळेच सिनियर सिटीजन. तातूंतले थोडे सिनियर सिटीजन एकदां तो दोतोर थकता पळोवन बट ही कंटिन्यूज टू सी 5 जायसर सुद्दां तांची ओपीडी चालू आसता. बट वॉट इज हॅपनिंग टू द डॉक्टर? वॉट इज हॅपनिंग टू द डॉक्टर? 2 पेशंट तर उरले तर जायत जाल्यार बॉल्स जावंक शकता. सो वॉट इज हॅपनिंग टू द लायफ ऑफ द डॉक्टर? हाकाच लागून समाजान जागृताय जावप गरजेचें. ताका लागून आमकां वी वील द एंटायर एज्युकेशन ऑफ द सोसायटी, अवेरनस ऑफ द सोसायटी ही करची पडटली. अवेरनस कशी करची पडटली? आमी युरोपियन देशांनी अमेरिका किंवा इंग्लंडाक पळयतात खूब बरे भशेन ते दोतोर तपासतात. खूब वेळ एक पेशंटाक घेवन ते तपासतात, तांचे नोट्स काडटात, कन्सेंट सगळें करतात. पूण तांचो नंबर ऑफ पेशंट्स पर डे पळोवपाचो कितलो आसतलो? एक 10 आसतलो किंवा 15 पेशंट पुऱ्या दिसान आसतलो. तांचे समजा ऑपरेशन्स
चालू उरली जाल्यार दुसरो सर्जन येवन तांकां रिलीव करता सो दॅट दे कॅन गो ऑफ. this type of systemic changes will have to be there. आमी एक दोतोर आमचो 30-40 पेशंट 50 पेशंट पासून पळयता. आमचे थोडे सुपर स्पेशलिस्ट आसात कित्याक आनी ते इतले बरे तरेन पळयतात की सगळो लोक फक्त तांणीच पळोवंक जाय म्हणटा. पूण कशें शक्य आसतलें तें? दिसाक 150 लोक एक मनीस कसो पळोवंक शकता? आनी ताजी जी इंटेन्सिटी आसता न्ही पळोवपाची, ज्या तरेन तुमी एडवायस दिता पेशंटाक, पयल्या पेशंटाक पळोवपाची इंटेन्सिटी आनी 80व्या पेशंटाक पळोवपाची इंटेन्सिटी, हातून हो फरक येतलोच. म्हज्या खातीर एक दोतोर म्हळ्यार See, a doctor for me is like a person whom I can have faith, whom I can rely, and who will be my mentor when I need a mentor. I would expect him to do all these three things. But as a common man, I will not go and trouble my doctor for unnecessary things, for unnecessary requests and unusual demands, which many a times happens, and that sometimes fuses any doctor. म्हजे खातीर दोतोर म्हणजे एक देवान जाची वेंचणूक केल्या असो एक मनीस जो समाजा खातीर पावता. आनी दोतोर एक अमकेच एक विशिश्ट वर्गाचो असो आसना. जशे दोतोर किंवा शिक्षक हे पूर्ण समाजाचे असता. तेन्ना म्हज्या बाबतींत म्हणत जाल्यार हांव म्हणटलो कितें, म्हाका एक देवान वेंचून काडिल्लो मनीस हांव, जो दुसऱ्यांचे खातीर कामाक येवंक शकता, आनी त्या खातीर हांव देवाचे सदांच उपकारी रावतलो. आनी अशें सगळे दोतोराचे मदीं ही भावना आसता. इतकें सगळें करून त्यांच्या खातीर सुटी म्हळ्यार इवन समज हांवें ब्रेक सुद्दां घेतलो न्ही, तेन्ना कोण नाल्यार कोण तरी एक तुमचे लागशिल्लो पेशंट आसता, वळखीचो पेशंट आसता, तुजोच खूब वर्सांचे कडेन तुजे आयिल्लो पेशंट आसता. तेन्ना ताका तूं अशें म्हणूंक शकना की हांव आतां सद्या वेकेशनाचेर आसा अशें म्हणून. सो ब्रेक जेन्ना आमी नॉर्मली घेता तेन्ना सगळ्यांत बरो ब्रेक जर म्हणत जाल्यार स्वताचे फॅमिली बरोबर जो ब्रेक आसता तो एक आसता. मागीर आमच्या बरोबर जे बाकीचे दोतोर जाल्ले आसता तांचे आमी एक रियुनियन आसता, मेळप आसता, ते वर्सान एकदां आमी करता. तेन्ना तो फक्त 1.5 दिसाचे आसता. पण ते 1.5 दिसां भितर तुका एक खरेंच एक असो आनंद मेळटा की आपूण आपल्या बरोबरच्या दोतोरां बरोबर जे टायम स्पेंड करता न्ही, तो एक क्वॉलिटी टायम आसता. तशेंच जशें आपली फॅमिली बरोबर असते त्या प्रमाणे, बिकॉज इट इज लायक अ एक्सटेंडेड फॅमिली. मेडिकल प्रोफेशन तूं काम करतच राव. तूं रिटायर्ड जा नाजाल्यार मागीर तूं आनी सिनियर सिटीजन जा, स्टील यू कंटिन्यू वर्कींग एंड डॉक्टर्स डू लायक टू वर्क. बिकॉज आमकां न्ही इतली आतां लोकां कडेन उलोवपाची संवय जाल्ली आसता न्ही. आमी सिनियर सिटीजन पासून जाल्यार वील पुट अ क्लिनीक एंड प्रॅक्टीस सिम्पली बिकॉज वी वॉन्ट समबडी टू कम एंड टॉक टू अस. कित्याक आमकां ते आयुश्यभर ती उलोवपाची इतली उमेद आसता. सो त्या अर्थान न्ही इट इज अ वन वे गूड. कॉम्पिटेटिवली जरी आमी प्रॅक्टीस करचे ना सबसिक्वेंटली, तरी आसतना आमी एक प्रॅक्टीस ही म्हणटा ती आसतलीच आमची, आनी लोक म्हणटा ते आमचे कडेन येतलेच. ओके. आनी कितलोसो तुमचो वेळ, ज्या वेळार तुमचे कडेन खूब वेळ आसता त्या वेळार तुका उलोवपाक मनीस जाय आसता. त्या वेळार आमकां पेशंट देव कशे येतात. सो पयले आमी तांचे देव आनी मागीर ते आमचे देव. दोतोर आपली ड्युटी ऑफ केअर करताच, मात समाजानय कांय गजाली समजून घेवंक जाय. सो हांगा कितें आसा न्ही, the doctor has to do his duty of care, and once he is accepting his duty of care, then he is bound to work on that duty of care. If he is having a breach in duty, तो सारकें आपलें काम करिना तर जायत, then it amounts to some sort of negligence, which can be civil, criminal, whatever it is. ओके. पूण अशें आसा की जेन्ना ब्रीच ऑफ ड्युटी जाता तो विशय वेगळो जाता. कित्याक लागून ब्रीच जालो ताका खूब कारणां आसूंक शकतात. पण every physician today looks into the patient, puts forward his duty of care, but at the same time we want patients also, their relations also, to come up with same amount of intensity, understand the disease, because every disease today may not give you those results which you are expecting. There may be a shortcoming somewhere. There may be some amount of disability left. ही डिसेबिलिटी पेशंटान ऑपरेशन जावच्या पयलींच एक्सेप्ट करची पडटा. कित्याक इट इज देर, इट इज इन ब्लॅक एंड व्हायट इन द बुक्स, पूण पेशंट हॅज नॉट रेड द बुक्स. सो तो म्हणटा कितें ना हे अशें कशें जालें. हाका लागून कम्युनिकेशन बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशंट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. I feel this
one important aspect, if it is taken care of, 60% to 70% of litigations against the doctors will go down. दर एकल्यान दर एका स्वास्थ्य सेवेचो योग्य वापर करीत जाल्यार गोंयच्या स्वास्थ्य सेवेचेर ताण पडचो ना. Because आतां न्ही आमच्या गोंय राज्यान आतां वी आर हॅव्हिंग अ वंडरफूल इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ. आज प्रत्येक गांवांनी आमचे सब सेंटर्स आसात. ॲट अ स्टोन्स थ्रो अवे आमचे कडेन PHCs आसात, CHCs आसात, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आसात आनी येदे व्हडले मेडिकल कॉलेज आसात. सो अश्यो खंयचीच इतली रिमोट जागो ना की तुमकां एका एमर्जन्सी तुका पावोंक शकना. एम्ब्युलन्स सर्विसीस गोंय राज्यान इतली बरी चलता, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्वीस आसा. सो त्या वेळांनी यू हॅव टू युटिलायज दॅट एम्ब्युलन्स सर्वीस टू गो टू अ स्पेसिफीक फॅसिलिटी. खूबदां कितें जाता न्ही, फॅसिलिटीज गेट बायपास्ड. तें जावं जायना. रिक्वायर्ड फॅसिलिटी कडेन तो पेशंट तर पावत आनी थंय जर ताजें ट्रिटमेंट सारकें जायत जाल्यार वयल्या फॅसिलिटीचेर ताण खूब कमी जाता. कशें रिसोर्सिसांचें वांटप करप हाजेर आमचें आतां सद्या चल्लां. कित्याक सद्या आमी पळयत जाल्यार आमच्या मेडिकल कॉलेजीन सगळें आसा, पूण एंटायर स्टेट ऑफ गोवा प्लस द नेबरींग स्टेट्स पोर्स हियर. सो ताजें कशे तरेन आमी ताका डिसोसिएट करतले खंयच्या सेंटरांनी. आनी दुसरें म्हळ्यार आमी अशें थरयलां आतां की we'll increase our talking with all centers from GMC. We hope to have a command center. The command center म्हळ्यार कितें? Command center will be in Goa Medical College. पूण ताजो आमी will be in connect with the district hospitals, sub-district hospitals. आनी आमी टू एंड फ्रो आमचें तें कम्युनिकेशन चालू आसतलें. म्हणजे तांणी आमकां जो पेशंट धाडटात न्हय, आमकां पयलींच कळटा की तो पेशंट कसलो पेशंट येता, वॉट इज द लेवल ऑफ इंजुरी, ताका खंयची स्पेशलिटी जाय पडटली. इतले पर्यंत सगळें जावन आमकां पावतलें. सो हाजेर आमचे मिनिस्टर आसात, ऑनरेबल मिनिस्टर, तांणी ते कमांड सेंटरा बद्दल खूब आतां सद्या आमचें तें डिस्कशन चालू आसा. आरोग्य हेंच खरें धन, तेन्ना आरोग्याची काळजी घेवप गरजेचें. 1 जुलय हो डॉक्टर्स डे म्हणून पुऱ्या भारत देशान सेलिब्रेट करतात. हाजें कारण म्हळ्यार इट इज सेलिब्रेशन, कमेमोरेशन ऑफ बर्थ सेंटेनरी ऑफ डॉक्टर BC रॉय. हो दोतोर वेस्ट बेंगॉलचो दुसरो चीफ मिनिस्टरूय जावन गेला. हाजें कार्य येदें व्हडलें आशिल्लें की ताजो आमी एक आयडल कसो दवरून हो दीस आमी पुऱ्या भारत देशान तो मनयतात. तशेंच आमी गोंय राज्यानूय तो मनयतात. बेजिकली डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करप हे एका दिसा पुरतें मर्यादीत नासता. ते पुराय वर्स ताजें सेलिब्रेशन चालू आसूं जाय. सो दोतोर हे अशी एक ही व्यक्ती आसता ती प्रत्येक फॅमिलीक तांच्या घरा मदीं पावता. कारण आरोग्य हें सगळ्यांक म्हत्वाचें आसता. तेन्ना म्हाका म्हज्या पेशंटांक सगळ्यांक सांगन दिसता की सगळ्यांनी आपल्या आरोग्याची काळजी घेवपाक शिकूंक जाय. आरोग्याचेर जे आपण इन्वेस्टमेंट करता हाचो फायदो फक्त आमकांच मेळटा. कारण तुमी सगळें चिंतता आसतले की आमी NSC करता, PPF करता, ही सगळ्यो गोश्टी ज्यो करता, जे आर्थीक नियोजन करता पळय, ताज्या पेक्षा चड म्हत्वाचें म्हणजे आरोग्याच्या बद्दल नियोजन करप आनी बरें निवळ आनी एक निरोगी जगणें जगप हें आमकां सगळ्यांक समजूं जाय. कारण आरोग्य जर आसा तर बाकी सगळ्यो गोश्टी मागीर तुज्यान बरे भशेन करूं शकता. हें जीवन बरे भशेन निरोगी आनी आनंदी प्रमाणे व्यतीत करपाक जाय जाल्यार पयलीं आरोग्य सांबाळूंक जाय. दोतोरांक जितलो मान आसा तितलो खंयच्याय दुसऱ्या वेवसायिकांक ना. 100%. Because I feel this is one for many multiple reasons. एक म्हळ्यार न्ही, this is one profession न्ही which can survive on its own. You don't need anybody's help. Sometimes you don't need a government job also. If you have good knowledge of your subject, if you have patience, and if you have a very good ear to listen to problems, then this is the profession you should choose for. As far as the monetary benefits are concerned, they will all follow either way. No profession today is having any problems as far as finances are concerned. But this is one profession where you get respect as well as finances. So if I have to become a doctor again, I'll definitely reborn to become a doctor again. And more specifically, I would love to be a surgeon again.
हांव तांचे खातीर बरें आरोग्य मागतां. जितले दोतोर आसा ह्या जगान त्या सगळे दोतोरांक एक निरोगी आनी आनंदी आनी एक पर्पजफूल लायफ तांचे जावचे आनी तांणी ह्या दिसा आनी जे दीस सेवा दिता ताच्या पेक्षा आनी बरी सेवा कशी दितले हाचे बद्दल विचार करून फुडलो आपले जर्नी चालू दवरपाची हें हांव तांचे खातीर मोठ्यो शुभेच्छा दितां आनी तांकां बरें जिवीत आनी बरें निरोगी जिवीत आवडटा. ह्या दिसाक आमचे जे पळय फ्रेटर्निटीचे सगळे दोतोर आसा तांकां अ व्हेरी व्हेरी हॅपी डॉक्टर्स डे म्हणटा. प्लीज टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ. इफ यू आर हेल्दी युअर पेशंट्स आर हेल्दी. there is no substitute for you. You need to be strong, you need to be at peace, then only you can give your 100% and look after your patients. This is all I want to say to all my doctor colleagues and all my friends in doctor community. रात दीस वादळ वारें कसली अडचण जावं महामारी आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना दुसऱ्याच्या सेवेक तत्पर आसपी देव न्ही तर मनीसपणाचें खरें रूप आसपी ह्या वेवसायिकांक आयज नॅशनल डॉक्टर्स डे दिसा मना काळजांतल्यान नमन. Given a chance, yes, I would like to become a doctor again. If I am given a choice to choose a profession, definitely I'll become a doctor.